हांगा चिरते येता आणि कत्ते किरुबाई येता हाय ना ते पेट्याक व्हरता गे त्या पेट्या मात्र नाही गायरांकी व्हरता आदले पटी जोकी गेल्या पाडयेकी उरोवंक घेताने हट्टांग रानांतल्यो मनशाती गांवांक येवचे म्हळ्यार अनबिलिव्हेबल. का आले म्हणताय जॉनी 25-30 वर्सां आदी हांव येस सोजमा सांगता बिरांकुल रानाक शिकारे घेतालो. ते जाल्यार सोमेत त्या रानांनी वाघ मोर काटी आमकां केंचेय पळोवंक मेळनातले. आज तसल्या कडेन ते तोटाक गरबाक लागतात. वय राणा कातरल्यांत तांकां खाणी ना रावंक जागो ना तशें म्हणले बरें जालां आतां. तुम्ही आतांय शिकारेक वेतात गे. आता हे शिकारे वचोंक म्हणजे 2 डोळ्यांची बंदूक 4 कुडके झाल्या. ती गजाल कोणी तुका सांगल्यार आपल्या ही एक 7-8 वर्सां आदली गजाल. आमगेर एक कामागार तो मुगेर आमचो हरशेंचे बरी सकाळी येताना एक रानदुकर ताच्या पिलां संगी आमच्या पाडींत रिगलो. हांवें कुडलें सोजा म्हाका खबर दिली. हो बंदूकान घेवन धांवन आयलो. आमी बोलीं खांट्यांनी भरल्या त्या पाडींत कशे म्हणी रिगल्या जॉनी म्हूण आमटोक सुरू केली. सोजाम एका कुशीन हांव आनीका कुशीन येतलो. इल्ले वेळान काले म्हणचे बंदुकीचो आवाज आयलो. हांव आवाज आयल्या कुशीन धांवलो. मागीर खाले जालें सांग. मागीर जावचें घालें. हांवें मारलो सुरवेचो गुळो गोमट्या पडच्याक ताच्या शिमटेक पडलो. शिमटी 2 कुडके. दुसरो गुळो आपले ताच्या फाटल्या पांयाक रिगलो. दुकोर धांवलो. इल्ल्या वेळान म्हाका हो बाटलें आयकलें. हांव त्या कुशीक धांवलो. मार जाल्ल्या आनी पिलां आसल्या दुकराक राग चड मुखार गाय रडो म्हणल्यार पाप सुंट घालता ताका. वय 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 हांव पळयतना तरी एका पोडाक बसला. दुकोर रागान ताच्या आंगार पडोवंक पळयते आसा. गुळे सोडया म्हळ्यार बंदुकांत आसले 2 गुळे ते खाली परतून गुळे बरया म्हळ्यार आंगा पुरसोच ना. इल्लो वेळ केल्यार धन्याक आपाय करता थंडीत. तशें म्हूण चिंतून पाटी मुखार पळय नासतना एक बंदूक गुंडावन छापाला करून मांड्या मार. बंदूक 4 कुडके. दुखून पाटी गुतना म्हाका लोक गे. हांवें जितलें म्हजें जालें म्हणून हांवें दोळे धांपले एक पोटीच्याक. एकच फारा कोणान असल्या धन्याची बाब आयकली. दोळे सोन पळयतना धणी पोदा ताचे वयर दुकोर. सोजा म्हजो मार कसो आसतलो म्हूण तूं चिंत जॉनी. ताज्या माराक दुकोर तकली घेवन म्हज्या आंगार पडलो. त्या जाल्यार तो मेल्ल्यान बचाव नाजाल्यार हांव पडच्या. यब्बा ही तुमची खाणी बिरांकुल. तेंच सई ताच्या उपरांत हांवें नवी बंदूक हाडिल्लीच ना. हांवें सोजा मा शिकारेक आपयले ना. सांगले आयकतना जुम्म जाता. पूण तुमकां ते बगुल्ल्यांक कशें जायते. तुमचे ते साहस आनी धैर्य निजायकी ग्रेट. धैर्य नाही तू म्हणटाय धैर्य. हाच्या धैर्यान हांव शिकारेक येतलो. नाही हांव आखा धैर्याक गी हाच्या धैर्यान हांव येतलो गी म्हूण म्हाका आज मुसरे कळीत ना. पयले पयले आसा पळय आमी मस्त शिकारी केल्या. तुजे बारिंका बेरूं शेरयो साळ गार वांदोरू अशे रानांतले पुरा नमुन्याचे पोळे म्हण जाती मारल्यात
आणि दोघांनी केलं. ते आदल्या दिस आता मी नियाळीचे मात आता ते बॉळी ना दैरी ना परिस्थिती ना. नाही सुजाम, सांगल्या बरी तुझो पूत कसो असा? ताची परिस्थिती बरी ना दडिया. तो कटलर करता ताची साखरी करणं तुझी पाय धरणी शेवटालय असं तू जायत तर ते सडत्या वारच्याडा दडिया मका आणि कोण गत. समाधान कानगे सुजाम, समाधान कानगे. धैर्य सांडी नाका. त्या समाधान गाडे माग. हांव आजच स्नेहालयाच्या ब्रदर जोसेफाकडे उलयता. एक काम करया, आमी ताका थंयसर दवरया. तो आसा पळय सांत अंतोनीच्या कुरपेन आणि ब्रदर जोसेफाच्या हारेकेन खंडीत बरो जातलो. पण दडिया सर पैसे बरोबर असत नाही. खंडीत. मात्र कोणी आधार नातल्यांक आ पळय तो धर्माक पळयता आणि दुबली तर आ पळय इल्लेशे भरल्यार जालें. तू कांय कंत करनाका. कळ्ळें गी? ताचे पैसे हांव पळयतां. नाका दडिया हे वर्ष तुवें म्हाका मस्त कुबो केले आणि की तू सोजाब, देवान म्हाका दराबस्त दिला. घर जेवंतांक कश्टतल्यांक इल्ली कुमो केल्यार देव म्हाका काही उणे करचो ना. बदलाक आनी की बरो करतलो. आणि ते नाही आसता हांव आज यशस्वी तोटागर जायजे तर हाका तूं कारण. आदी तावन तुवें आमचेर दवरलो मोग. तुझे मार्गदर्शन निरंतरी तुवें दिल्ली आमकां सेवा कशें विसरूं. तुका हांव आज कुमो करता तर केन्नाय तें रीण म्हूण चिंती नाका. कित्याक म्हजे राष्ट्रीय तुजे ऋण हांव फारीक करनासा. रडा नाका, रडा नाका. बंगार मनीस बाब सांगतलो भुरगेपणांत हांव सा पळय तो आमगेर कामाक येतलो. एकदम सती अजूनही अंगास काम करता. ताच्या पुताक कितें जाला? ऍक्सिडेंट. मंड्याक मार जाला. 1.5 वर्ष जाले जॉनियाम काही बरे पडना. दडिया दडिया कालें जालें? हे हांव तुका एक गजाल सांगू विसरलो न्ही. काल रोबाटा भाकर दिसाक तो सोर निघलात काही. शा. सिस्टर हाका भितर आपण वर जायत ब्रदर. दक्तर कितें आनी कितें दिसना? आज लॅबाक वचून रिपोर्ट कलेक्ट करून हाडटा म्हणटलो. हांव कुळार आसल्ली. म्हाका तुजे कडेन पुरो जावन गेले. वस वस तुका कोण आडयता? हळे पाटी येताना मात्र एक किलो भांगार हाडून घरा ये. पळय जोनियाम तिस्स गाय हिस्स गे.